काँग्रेसीच्या भारत जोडो यात्रेक एक वर्स पुराय जाल्ल्यान गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन पदयात्रेचें आयोजन केलां। ही पदयात्रा नावेलच्यान सुरू जातली ती मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर सोंपतली। उपरांत लोहिया मैदानाचेर व्हडली सभा जातली। फाल्यां 7 सप्टेंबर आणि 7 सप्टेंबर 2022 ऐतिहासीक भारत जोडो यात्रा आमचे लीडर श्री राहुल गांधी कन्याकुमारींतल्यान चालू केली। फाल्यां एक वर्स पुराय जाता। फाल्यां फर्स्ट एनिवर्सरी हाच्या निमित्तान टू कमोमरेट पूर्ण देशभर आमी काँग्रेस पक्षातर्फे हो कार्यक्रम आयोजित केला आणि गोंयान आमी नावेली ते लोहिया मैदान फाल्यां सांजेच्या 5 वरांचेर ते 6 वरांचेर आमी 5 to 6 हो आमचो भारत जोडो यात्रेचो हो वॉक आसतलो। ताच्या उपरांत आमी लोहिया मैदानार येतले आणि वी वील एड्रेस द गॅदरींग। आज ज्या परिस्थितीन जे वातावरण ह्या बीजेपी सरकारान म्हाका दिसता तयार केल्लें आसा गोंयान राज्यान तशेंच देशभर, गोंय म्हणटा ते एक हार्मनीन एक पीस लवींग स्टेट अशें पूर्ण जगभर आमी वॉज नोन एज। पूण आज खंय तरी प्रयत्न चल्ला की ही हार्मनी जी आसा लोक जे एक आपुलकायेन जे रावतात ते खंय तरी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न चल्ला, खंय तरी फूट घालपाचो प्रयत्न चल्ला। म्हाका दिसता की पुराय गोंयच्या जनतेन शूड नॉट फॉल प्रे फॉर सच टॅक्टिक्स ऑफ बीजेपी आणि आमी सगळे एक जावन म्हाका दिसता हो हे राज्य आणि हो देश मुखार व्हरपाची गरज आसा। समेस्त गोंयच्या जनतेक हांव मागतां की फाल्यां तांणी मोठ्या संख्येन ह्या गोवा एडिशन भारत जोडो यात्रेक फाल्यां पार्टिसिपेट जावचे। 4:30 वरांचेर दैवतने हॉल थंयच्यान आमची यात्रा चालू जातली। सगळ्या लोकां कडेन मागता की ताणें जे पीस लवींग गोवा जे आसा ते म्हाका दिसता आमी प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा। फाल्यां मोठ्या संख्येन तुमी सगळ्यांनी हांगा हाजीर जावचे। देव बरें करूं।